मिसाची सुरवातीक आमी गायन करुया. 836 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. आमचो तूं मुकुरदाय, आमचे मोदें जेजू दाताय. Homo ogunin wasnakum, आपले शिवे तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विश्वास मोकूळ जाता. 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, ह्या सकाळच्या वेळार आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या मागणें करूंक. आनी मागणें जावन आसा आमच्या आनी देवा मोदें संबंद जोडूंक एक वाट. ही पवित्र मिसाची भेट जावन आसा व्हड्यांतलें व्हडलें मागणें. आनी ह्या मागणें करूंक आमी आयती जावया. आमच्यो चुक्यो, आमच्यो असोक्तायो, आमची पातकां आमच्या मनांत हाडून तांचे पासत देवाचें बोक्षणें मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बोरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं असोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी.
हे आमी विनोती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. श्रेकाच्या पुस्तका वेले वाचो. तेन्ना एलिशा प्रवादीक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन झोलतालें. ताणें तांचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भोस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें ओंतरोल धांपलें आनी 3 फावटी ताणें उजो पडसो केलो. एलिशा, तुज्या कर्तुवांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा. वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पातालांतले वाटायले. राजांक तुवें निसणटणांक पावयले आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या काटी वेले खाला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकली आनी ओरेब पर्वतार कास्तीचें फर्मोन. सूत घेवंक तुवें राजांक मागले आनी तुजे सुवातेर प्रोवेत्यांक माकून दवरले. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर वयर उबारलो. देवाचो किरोड जोरान पेटचे आदींच तोंडावंक आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाच्या कुलां पर्यंत श्टापूंक निसणटणाच्या बाकितांनी नेमलेलो आसा तो थूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यात तीं सुभागी. कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिसेव ताच्या गुणांनी बोल्लो. आख्या ताच्या जिवितान खंयच्याच राजान ताका आलोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावंक जालें ना. ताका कांयच कोटीन म्हणून नासलें आनी मोन्नांत पर्यंत ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितान ताणें विस्मितां केलीं आनी मोन्नान ताच्यो कोरन्यो ओचोरयांच्यो जाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोबे सोतोस परीत जाया. जबाब बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोबे सोतोस परीत जाया. सर्वेस्पर राजफोट चलयता प्रितूम मुरगोटूं दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळूक प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सुदरेचे खांबे. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे सोतोस भरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो भोगभोगून येता आनी चोर भोंवती ताचे दुस्मानांक ग्रासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालता. प्रितूम पळयता आनी कोडकोडटा. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे सोतोस भरीत जायात. सगळ्या संवसाराचो दोनया मुखार पर्वत मेणा वरीं कोडटा. ओंतरोल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता
आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जाबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सभेन सोतूच बरीत जाय. मुर्ती पुजा करतात ती सगळीं आपल्या कुड्या देवाची बोडाय सांगतात ती लोजेक सांपडटात. कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटा सगळे देव. जाबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सभेन सोतूच बरीत जाय. उद्गार उबे रावया. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. देवान तुमकां आपली आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना विदेशा परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षितात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Konkani tuka Krista. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबानो, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आवेसोर 1 वळी 27 आमकां अशें वाचूंक मेळटा. देवान आपल्या सारक्याचो मनीस रचलो. देखून देवाक मनीस आशेता. देवा लागीं संबंद जोडूंक मनीस अंतरेकता. आनी हो संबंद जोडूंक मागणें जावन आसा एक वाट. शुभ वर्तमानांत 2 कडेन जेजू आपल्या शिसांक मागण्या विशीं शिकयता.
जरी तर ह्या 4 शुभ वर्तमानां आसात ती वाचली जाल्यार आमकां 2 सुवातांनी जेजू आपल्या शिसांक मागणे विशीं शिकयता. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमानांत जेजू मागणें कोत्तालो आनी मागणें सोंपल्या उपरांत जेजूचो एकलो शीस जेजू लागीं येवन ताका अशें म्हणटा, सायबा, जुवांवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें, तूंय आमकां शिकय. पूण मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमानांत जें आयचें शुभ वर्तमान, जेजू खूद आपल्या शिसांक मागण्या विशीं शिकयता. जेजू तांकां एक सोंपें पूण भोव खोल मागणें करपाची पद्दत दिता. आनी ह्या मागण्यांत उतरांचो बडबड ना. ह्या मागण्यांत फकत काळजाचे उमाळे आसात. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, देवा लागीं जेजूचो संबंद एक लागशिल्लो संबंद आसलो आनी हें आमकां जेजूच्या जिवितांत थाबें जाता. गेत्सिमाने मोळ्यांत जेजू हे परी मागणें कोत्ता, आब्बा बापा म्हज्या, तुज्यान कितेंय करूंक जाता. हें पात्र म्हजे तावन पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, पूण तुका जाय तशें जावन दी. ह्या मागण्यांत आमकां दिसून येता की जेजू देवाक आपलो बापूय म्हूण उलो मारता. आपल्या काळजाचे आवडे आपल्या बापायक तो सांगता. आपल्या कोश्टांत आपल्या बापायची खोशी करूंक तो राजी आसलो. दुसरे सुवातेर आमी पळयता, जेन्ना जेजूक खुर्सार मारताले तेन्नाय जेजून देवाक आपलो बाप म्हूण उलो कोत्ता. बापा, तांकां बोगोस आपूण कितें कोत्तात तें नकळत. असलोच बापूय पुताचो संबंद देवा आनी मनशा सोबे आसचे खातीर जेजून आपल्या शिसांकूय आमच्या बापा हें मागणें शिकोवन देवाक आपलो बापूय म्हूण शिकयलें. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, देव आमचो बाप जाल्यार आमी ताची अपुरबायेचीं भुरगीं. जे परी एक पूत वो एक धूव आपल्या जिवितांत घडटा तितलें आपल्या आवयक वो बापूयक सांगता, तेच परी आमच्या जिविताचे अनुभव, आमच्या जिवितांतलें सूख दूख आमच्या सर्गीच्या बापाक सांगूंक आमकां सत्य आसा. वी हॅव द फ्रीडम टू टेल गॉड आवर फादर अबाउट एवरीथींग दॅट वी एक्सपिरियन्स. जे परी आपल्या बापाय आवयचें नांव वयर काडूंक भुरगीं वावुरतात, तेच भाशेन आमी आमच्या बऱ्या कोडण्याचो उजवाड फाकोवन स्वर्गार आसते आमच्या बापाक वाखाणणी दितात. जे परी आमकां जल्म दितोल्या बापाय आवयचें उतर पाळूंक आनी तांच्या उतरा प्रमाणें चलूंक आमी वावुरतात, तेच परी आमच्या जिवितांत सर्गीच्या बापायची खुशी जाणा जावन ती पाळूंक आमी वावरुया.
दर दिसाक आमचो स्वर्गीचो बाप मोयपाशी जावन आमकां पोसता, आमकां सांबाळटा, आमकां खावपा पिवपाचें तो फावो कोत्ता. तेच परी मिसाचे बेटींत जेजूची कूड आनी रगत दिवन आमच्या आत्म्याचें पोसण कोत्ता. जेन्ना आमी स्वर्गीच्या बापाची आज्ञा मोडून ताचे सोरशिल्ली कोडसोरून वेतात तेन्ना दोयाळ काळजाचो आमचो बाप आपल्या वेंगेन घेवन आमकां बक्षिता आनी सगळ्या वायटांतली आमकां तो निवाडटा. तर हे भाशेन प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, आमच्या बापा हें मागणें एक गिरेस्त मागणें, एक ऑर्थाबरीत मागणें. जेन्ना आमी हें मागणें दर दिसाक कोत्ता, जेन्ना तें आमी भावार्थान उचात्ता, तेन्ना आमचो संबंद आमच्या सुर्गीच्या बापा सोवें थीर जाता. आयज आमी ह्या पिलारच्या दोंगरार आयल्या खेरीत भाशेन पाद्र आग्नेल आमच्या बाबा खातीर मागूंक. ताचें जिवीत आमकां एक प्रोत्साहन दिता. ही इज आवर इन्स्पिरेशन. आनी पाद्र आग्नेल दुबाव वेरेत आमच्या बापा हें मागणें फकत आपल्या वोटांनीच उचारूंक ना, पूण आपल्या जिविताचो एक खेरीत भाग केलो आनी आपल्या जिवितांत दर दिसाक हें मागणें तो जियेलो. पाद्र आग्नेल देवाचो मनीस आसलो देखून जायतीं जाणां ताका मेळूंक येतालीं आनी व्हडे उमेदीन हो लोक पाद्र आग्नेला सोरशीं वेतालो आनी ताचेच वरवीं देवाक आपलो बाप म्हूण तीं अणभवतालीं. आजच्या दिसाक जेन्ना आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, ह्या आमच्या बापा ह्या मागण्याचेर नियाळ कोत्ता, तेन्ना आमी आमकां उगडास करुया. देवान आपल्या सारक्याची आमकां रोचल्यात आनी देखूनच आमी देवाक आशेता, आमी देवाक अंत्रेकता, आमचें काळीज देवाक आशेता आनी अंत्रेकता. तो दर दिसाक जेन्ना आमी हें मागणें कोत्ता तें आमी भावार्थान करुया, ऑर्था बरीत करुया. देव आमचो बाप म्हूण मानून घेवया आनी ताची अपुरबायेचीं भुरगीं कशीं ताचें राज संवसारांत बांदूंक आमी वावरुया. आमेन. भेटवणे वेळार गायन करुया C30 रुपे भांगार मागिनाय. रुपे भांगार मागिनाय, आको संसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका जाय, खोशेन बाबा दिता तुका, आमची काळजां उबारतोय, तुज्या मोगान हांव येता. आमची काळजां उबारतोय, तुज्या मोगान हांव
म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Vuyoshi आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आमी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रोचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा. तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंता भोगताची सोबा देखून सगळ्या देवतुतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Добраться собі сорта, сор, ари совса, доля тюча вибова, у сорі доказуй сор, сор без спора чи нави, є та доказуй, у сорі доказуй сор. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कॉस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तो दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
जेजू आमी होडोकाता आनी हिकासे येता तिले फावटी तू पळपाक येसू आमी तुजी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या बापा, हे जेजून शिकवलेलें एक सादें मागणें पूण खोल अर्था बरीत मागणें. ह्या मागण्या वरवीं जेजून देवाक आमचो बाप म्हूण आमकां बाप म्हणूंक शिकयलें. तर ह्याच बाबार्थान आमच्या सुर्गीच्या बापाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी.
सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन करुया. D46 शेल्यांक हांव दार. Sob Santa, शेल्यांक हांव दार. Moje volver Vitor sonhar Coroi dosar Satlo salvar Solo tagar Subab udar Teutam weswas sodas teger Ama sheia golia Jesus Ekas inando versumo Teutam weswas sodas teger Ama sheia golia Jesus Ekas inando versumo Sorga saga Ayla devu Dusmanatli Sodom devu Moja sheia Ayla gevu Sasne jive Moje vatu Teutam weswas sodas teger Ama sheia golia Jesus Ekas inando versumo Teutam weswas sodas teger Ama sheia golia Jesus Ekas inando versumo Boro goli Hau sheia zon Tanşık kadir Doyar moru Ayar düşman Hau polona Tanka sodu Hau votsona Teutam weswas sodas teger Ama sheia golia Jesus Ekas inando versumo Teutam weswas sodas teger Ama sheia golia Jesus Ekas inando versumo प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजें सोवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेंत काळजां मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय.
हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मोगाल भावांभयणो, मानेवंत आग्नेल आमकां सगल्यांक अपुरबायेचो. मानेवंत आग्नेल आमकां भावार्थाचो फुलेर. आनी हेच पासत व्हडा भावार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी येता. आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के मानेवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारूंक. आयज जेसिका काब्राल मांदुरतान आमकां अशें कुळीत करूंक लायता. म्हज्या गोरकाराक कॅन्सर जाल्लो. टाटा हॉस्पिटलान मुंबय ताचो ट्राटामेंट चलतालो. हांवें पिलार येवन मागलें ताका हे मारेगार पिडेंतलो बरो कर म्हूण. ते भायर 2 दिसाक मागणें जाले उपरांत आमी मानेवंत आग्नेलाच्या उपकार मेळूंक मागणे उपरांत ताका बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागणें करतालीं. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां तो सारको बरो आसा. देवान बेगीनच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो केल्या प्रमाण मागता. मोगाळ भावमिनो, हो आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार घडी तिचो घोरकार जेन्ना पिडेंत आसलो भावार्थान तिणें मागणें केलें आनी देवान तिचें मागणें आयकलें. आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो, जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून हें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड पोरकोटणे उदेशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. मोगाल भावमिनो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता. आनी जेन्ना पिड्या आमची लढाय मांडटा तेन्ना आमी थोटाकता. कोणी जायतीं जाणां पिडीत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुचार बापा, आमच्या अशक्ताय सुसूक आनी आमचे दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत भावां भयणांचेर बोलेपणांचो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमूक आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर भवार दवरून तुका येवन भोवूं. एपरी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाल जीव आनी संतोशान तुका वाकाणो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Agnelo obcia jeszcze amka to sadu maga. Ja porte sa
tanto ador Egolamci bagice Uzzamola cenere Padrone lace baile Alunda kabakmele Padrone lace baile Alunda kabakmele Padre Agnelo Ista Anca tu sa